संसदेचे शियाळे अधिवेशन सुरू असतानाच मोठो गोंधळ पळोवपाक मेळ्ळो। लोकसभेच्या अधिवेशनाच्या वेळार दोन अनोळखी मनीस सभाघरांत घुसले। सुरक्षा व्यवस्था तोडून ते भितून आयले आणि खासदारांच्या बाकावयल्यान उडयोच मारपाक लागले। ह्या दोगांकूय अटक केली। फुडलो तपास तसो सुरू आसा। संसदेत हो गोंधळ सुरू असताना कांय खासदार तांकां धरपा खातीर लेगीत धांवले, जाल्यार कांय जण सभाघराच्या भायर पडले। ह्या दोगांनी आपल्या बुटांतल्यान स्प्रे सारखे कितें तरी लिपोवन हाडिल्ले। तांणी तो स्प्रे संसदेत मारताच सभाघरांत हळडुळो कसो रंग पातळ्ळो। हो प्रकार पळोवन लोकसभा अध्यक्षांनी कामकाज दोना मेरेन तहकूब केल्लें। भारताचो आदलो संरक्षण मंत्री आणि गोयचे आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार आणि गोंयकारांच्या मोगाळ भाईंची जयंती ह्या फाटभुंयेर बुधवारा सभापती रमेश तवडकर, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, मंत्री आणि हेर आमदार तशेंच पर्रीकाराचो पूत उत्पल पर्रीकार हाणें मिरामार आशिल्ल्या स्मृती थळाचेर पर्रीकारांच्या समाधीक आर्गां ओंपलीं। सर्गेस्त मनोहर भाईन गोंया खातीर दिल्लें योगदान आमी विसरपाक केन्नाच शकचे ना अशें सभापती रमेश तवडकरान उलोवप केलें। मुखावयल्या लोकसभेच्या वेंचणुके खातीर रेव्होल्युशनरी गोवन्सान तयारी चलयल्या। गोंयच्या लोकसभेची दोनूय सिटां लडोवपाचो निर्णय आरजी पक्षान घेतला। उत्तर गोंयच्यान मनोज परब आणि अजय खोलकर हांची नांवां निवडलेली आसात, जाल्यार दक्षिण गोंया खातीर रुबर्ट पेरेरा, विश्वेश नायक आणि शैलेश नायक ह्या तिगांची नांवां निवडलेली आसात। तशेंच ह्या 5 उमेदवारांमदले 2 उमेदवार निश्चित जातले अशें म्हणून मनोज परबान सांगलां। सुमार 15 दिसां उपरांत पेट्रोलियम पदार्थाचो लिकेज पॉयंट सांपडलो। वालेस जंक्शना कडेन ही गळटी जाताली। पायपलायन दुरुस्तीचें काम हातान घेतलां। ह्या दुरुस्तेक 2 दीस लागतले। पेट्रोलियम पदार्थाच्या लिकेजाक लागून माटवे, दाबोळे, बांयो प्रदूशीत जाल्ल्यो। पेट्रोलियम पदार्थाक लागून बांयो प्रदूशीत जाल्ल्याचे लक्षात येतकीच लोकांनी बोवाळ लेगीत घातिल्लो। ते उपरांत जुवारी कंपनी वेवस्थापनाक जाग आयली आणि तांणी सोद वावर सुरू केल्लो। निमणो लिकेज पॉयंट सांपडलो। सुरवातीक पायपलायनीचो सर्वे जातालो आणि उपरांत दुरुस्तीचें काम हातीन घेतलें। रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाक लागून वास्को शांतीनगर वाठारांतली फक्त 3 घरां आणि लोकांनी केल्ले अतिक्रमण वयतले। घरां वयता तांकां दुसरे कडेन शिफ्ट करतले अशी म्हायती वास्कोचो आमदार दाजी साळकरान दिली। बुधवारा वास्को शांतीनगर वाठारांतले रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाच्या कामाची पळोवणी केल्या उपरांत आमदार उलयतालो। दिवचल शारांतली उदका पुरवण समस्या सुटावी करपा खातीर शारांतल्यो पोरण्यो पायपलायनी बदलतले।
ह्या कामाचेर सुमार 12 कोटी रुपया खर्च करतले. टप्प्याटप्प्यान हे काम हातान घेतले अशी माहिती आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेन दिली. पहिल्या टप्प्यात दिवचल शारांतल्या बोड्डे नायक नगर वाठारात सुमार 31 लाख रुपया खर्च करून नवीन पायपलायन घालतले. बुधवारा एका सुवाळ्यात आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें ह्या कामाची बुनयाद घातली. दक्षिण गोंय जिल्लो नियोजन बसका कोरम नाशिल्ल्यान स्थगीत केली. ह्या बसकेक फक्त 13 जाण हजर आशिल्ले. निलेश काब्राल उजरा आयले आनी कोणूच आमदार येवंक ना. फाटल्या वर्साच्या जिल्लो नियोजनाच्या प्लॅना खातीर सगळ्या पंचायतीक आनी पालिकेक पत्र धाडिल्ले, मात अजून मेरेन खंयच्याच पंचायतीन प्लॅन धाडूंक ना. फुडल्या बसके मेरेन आपलो प्लॅन कोण धाडटा ताचो आराखडो तयार करून सरकाराक धाडटले अशें दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीची अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकर हाणें सांगलें. माटवे दाबोळी पेट्रोलियम पदार्थाच्या लिकेजाक लागून थळावे बरेच नाराज आसात. बुधवारा पंच नीलम नायक सयत थळावे एका दिसाच्या आंदोलनाक बसले. सरकारान बेगोबेग लक्ष दिवन हो प्रश्न सोडोवचो आनी लोकांक मेकळे करचे, मेकळो सुवास घेवंक दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केली. माटवे दाबोळी पेट्रोलियम पदार्थाच्या लिकेजा संदर्भात पुलिशेन कागाळ केल्ली. कामगाराक विचारल्यार लिकेज बंद केल्या म्हणून सांगून समाधान करतात, पूण लिकेज जरी बंद केल्या असली जाल्यार व्हाळात जे पेट्रोल व्हांवता किंवा येता ते खंयचे असो प्रश्न थळाव्यांनी उपरासला. गांवच्या लोकांक ह्या वासाचो आतां वीट आयला. महसूल गुप्तचार संचालनालय मोपा विमानतळाचेर 66 लाख रुपयांचे भांगर धरले. आबुधाबीच्यान मोपा विमानतळाचेर देंविल्ल्या एका प्रवाशा कडेन हे भांगर सांपडले. एक्सरे मशिना वरवीं तपासणी करतना पेस्टाच्या स्वरुपात लिपयल्ले भांगर डिटेक्ट जाले. इंडियन सुपर लिगेत मंगळारा यजमान FC गोवा आणि मुंबई सिटी FC हांचे मदीं जाल्ली मॅच गोला विणे बादाबाद उरली. पयल्या अर्दात दोनूय पंगडांनी उंचेल्या पावंड्या वयलो खेळ केलो. FC गोवा वतीन 2 ऑन टार्गेट यत्न जाले, पूण मुंबई सिटीक एक लेगीत यत्न ऑन टार्गेट करपाक जमलो ना. दुसऱ्या अर्दात मुंबई सिटीन आक्रमक अशी खेळी केली. 56व्या मिनटाक हँडबॉलाक लागून मुंबई सिटीक फ्री किक फावो जाली, पूण स्टिवर्टाक गोल करपाक जमलो ना. अखेरच्या 10 मिनटांत मुंबई सिटी वतीन गोल करपाचे उत्कृश्ट यत्न जाले, पूण FC गोवान बचाव लेगीत तितलोच उत्कृश्ट रितीन केलो. 5 मिनटाच्या भरपाय वेळात लेगीत दोनूय पंगडाक गोल करपाक जमले ना.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहाक मेळपाची शक्यताय आसा. केंद्र सरकारान इथेनॉल बंदीचो निर्णय घेतला. त्या संदर्भात भेट घेवन साखर कारखानदारांची समस्या मांडपाची म्हायती मुखार आयल्या. इथेनॉलाचेर बंदीचेर निर्णयाक लागून साखर कारखानदाराक व्हड फटको बसपाची शक्यताय आसा. त्या संदर्भात भेट घेवन निवेदन दितले हे उजवाडाक आयला. इथेनॉलाच्या बंदीचेर निर्णया बाबतीत शरद पवार अमित शहाक पत्र बरयतले अशी ही माहिती आसा. मोदी सरकारान 9 वर्सां आदीं प्रधानमंत्री जनधन येवजण सुरू केल्ली, जाच्या खाला देशात लोकांनी फुकट खाती उघडलेली. सध्या ह्या लोकांची खाती जी आसा, खात्यांची संख्या जी आसा ती 51 कोटी पार जालेली आसा. ही माहिती वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड हाणें संसदेत दिली. 51 कोटी बँक खात्यांत 2 लाख कोटी परस चड रुपया जमा जाल्यात. ह्या येवजणे खाला बँक खातें नाशिल्ल्या नागरिकांक बँकिंग सुविधा दिवप आनी मुळावी बँक खाती दिवप हो हेत आशिल्लो. हाचे वरवीं तांकां सरकारी येवजणेच्या अनुदानाचो लाव घेवपाक मेळटलो. मध्य प्रदेशाचो फुडारी राजेंद्र शुक्ला जखमी जालो. उपमुख्यमंत्री म्हणून सोपूत घेवचे पयलींच शुक्ला जखमी जालो. राजेंद्र शुक्ला कार्यकर्त्यांनी ताच्या भोंवतणी गर्दी केल्ली. ताका भोंवतणी गर्दी केल्ल्यान तो जखमी जाल्ल्याचो कळटा. ताच्या घरात कांय उमेदी कार्यकर्त्यांनी बरीच गर्दी केल्ली. शुक्लाच्या गळ्यांत माळ घालून कार्यकर्ते ताका शुभेच्छा लेगीत दिताले. गर्देत धक्काबुक्की जाली आनी राजेंद्र शुक्लाच्या खांद्याक मातशी दुखापत जाली, ताका मातशी जखम जाली. शुक्लाक प्रथम उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केलो. दुसऱ्या वटेन भाजपा फुडारी मोहन यादवान मध्य प्रदेशाचो मुख्यमंत्री म्हणून सोपूत घेतलो. तुम्ही UPI वापरत आसात जाल्यार तुमकां ही खूप महत्वाची बातमी आसा.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेन UPI ऑटो पेची मर्यादा 15,000 रुपया वयल्यान 1,00,000 रुपया मेरेन वाडयल्या. पूण ही सुविधा कांय म्हत्वाच्या वेव्हारा खातीर आसा. म्युच्युअल फंडाचोय तातूंत आस्पाव केला. रिझर्व्ह बँकेन मंगळारा कांय वेव्हारा खातीर UPI ऑटो पेची मर्यादा 1,00,000 रुपया मेरेन वाडयली. आतां गिरायक मोबायल बिलां, वीज बिलां, EMI पेमेंट, मनरिजवण तशेंच OTT प्लॅटफॉर्म, विपो आनी म्युच्युअल फंडा सारकिल्लो पेमेंट सहजपणान ते करपाक शकतले. अन्नधान्य, भाजीपालो आणि खाणा जेवणाच्या वस्तूंचे दर वाडिल्ल्यान नोव्हेंबरात चलन वाड 5.55% वाड जाली. फाटल्या 3 म्हयन्यांतलो हो सगळ्यांत चड उच्चांक आसा. गिरायक दर निर्देशकांचेर आदारीत म्हारगायेचो दर ऑक्टोबरात 4.87% आणि नोव्हेंबर 2022 वर्सा 5.88% आशिल्लो. आयज जाहीर केल्ल्या सरकारी आंकडेवारींतल्यान हे उक्ताडार आयला. ऑगस्टात चलनवाडीची उंचाय 6.83% नोंद जाल्ली, पूण त्या उपरांत चलनवाड उणी जायत आशिल्ली. देखून सगळ्यांक सुशेग मेळिल्लो, पूण नोव्हेंबरात दर वाडिल्ल्यान हुस्को आनीक वाडला. संसदेचे हिवाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान कामकाज सुरू असतानाच संसदेच्या सुरक्षेत मोठी चूक जाल्ल्याचो प्रकार मुखार आयलो. लोकसभा सभागृहात कामकाजाच्या दरम्यान 2 अज्ञात व्यक्ती घुसल्याचो प्रकार घडल्यान व्हडलो खवदळ माजलो. ह्या प्रकारा उपरांत लोकसभेचे कामकाज स्थगीत करपाचे तांकां आदेश मेळ्ळे. मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार 2 तरुणांनी सभागृहाच्या प्रेक्षक गॅलरींतल्यान टियर गॅस कॅन घेवन खासदार बसतात थंय उडयो मारपाक तांच्यांनी सुरवात केल्यो. कामकाजाच्या दरम्यान घुसखोरी केल्ल्या ह्या दोगांपैकीचे एकल्याचें नांव सागर आशिल्ल्याचें कळटा. दोगूय खासदाराच्या नांवान थंय लोकसभेत व्हिजिटर पासाचेर भितून सरिल्ले. खासदार दानिश अली हाणें अशें सांगलां. हे दोगूय म्हैसूराचे आशिल्ले. भाजप खासदार प्रताप सिंहा हांच्या नांवार लोकसभा व्हिजिटाचेर पास घेवन ते भितून सरिल्ले. पंडित जवाहरलाल नेहरू खूबशीं वर्सां देशाक लागून तुरुंगात राविल्ले आसा. केंद्रीय मंत्री अमित शहा हांकां स्वतंत्राच्या इतिहासाची जाण नाशिल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीचो नेतो राहुल गांधीन केला. जम्मू आनी काश्मीर संदर्भातलो विधेयकांचेर चर्चा करतना गृहमंत्री अमित शहा हांच्यांनी पंडित नेहरूंच्या धोरणाक लागून पाकव्याप्त काश्मीराची समस्या निर्माण जाल्ल्याचो आरोप केल्लो. हेचेर उलयतना राहुल गांधीन म्हटले की पंडित नेहरू हांकां अनेक वर्सां तुरुंगात तांच्यांनी काडली आनी तांची म्हायती अमित शहाक लेगीत खबर नासतली. तेका लागून देशाचो इतिहास जो आसा तो केंद्रीय गृहमंत्र्याक खबर ना असो आरोप काँग्रेसीचो नेतो राहुल गांधीन केला. उत्तराखंडात चित्रपटाच्या शुटिंगाक लागून खूब बरें वातावरण निर्माण करपा खातीर सरकार सातत्यान यत्न करीत आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाणें म्हटलें. प्रसिद्ध चित्रपट अभिनेतो अनुपम खेर हांच्यांनी मंगळारा सचिवालयांत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हांची भेट घेतली. उत्तराखंडातल्या चित्रीकरण आनी चित्रपट निर्मितीच्या विविध मुद्द्यांचेर तांच्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडेन भासाभास केली. कोलवाच्या आणि बाणावलेच्या थळाव्यांनी कोलवा पे पार्किंगेक विरोध केला.
थळाव्यांक विश्वासात घेयनासतना हो निर्णय कोणी घेतलो काय असो प्रश्न थळाव्यांनी उपरासलो. बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगस हांचो थळाव्यांच्या निर्णयाक तेंको आसा. ग्रामसभा घेवन हो प्रश्न सोडोवया अशें वेन्झी विएगसान म्हटलां. वाळपय सरकारान दूद उत्पादकां खातीर आयोजीत केल्ल्या एका दिसाच्या मेळाव्याक शेतकऱ्यांनी खूब बरो असो प्रतिसाद दिलो. मात्र ह्या मेळाव्याक मुख्यमंत्र्या सयत भलायकी मंत्री आनी खुद्द पशुसंवर्धन मंत्री निळकंठ हळर्णकरान उक्तावण सुवाळ्याक फाट फिरयली. देखून शेतकऱ्यांनी नाराजी उक्तायली. मुरगांव शारांत आशिल्ले गार्बेज स्पॉट्स नितळ करपाच्या कामाक मुरगांव नगरपालिकेन सुरवात केली. मुरगांव शारांत कोयराची शेड मोडून त्या जाग्याचे सोबितीकरण करतले अशें नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान सांगलें. लोकांक कोयर व्हरपाचे जर पयशे भरपाक जमना जाल्यार आपल्या नगरसेवकांक कळीत करचे, मात्र कोयर रीतसर सॅग्रिगेट करून पालिकेक दिवचो अशी सुचोवणी नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान मुरगांवच्या नागरिकांक केल्या. अस्नोडेच्या बस स्टँडाचेर भटक्या गोरवांचो वावर जो आसा तो वाडत चल्ला. रातच्या वेळार तर ही गोरवां बस स्टँडाचेर आलाशिरो घेतात. ह्या गोरवांक लागून बस स्टँडाचेर साबास समस्या उप्रासत आसा. ह्या भटक्या गोरवांचेर कोण लक्ष दिना अशें थंयसर यो वच करपी प्रवाशांचे म्हणणें आसा. ह्या भटक्या गोरवांचो बेगिनांतल्या बेगीन बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळावे लेगीत करतात. आसनोडे बस स्टँडाचेर भटकी गोरवां मेळत थंय आलाशिरो घेता आनी तांचो वावर जो आसा तो ह्या वाठारांत वाडत चल्ला. निमणे सुमार 15 दिसां उपरांत पेट्रोलियम पदार्थाच्या लिकेज जो पॉयंट आशिल्लो तो सापडलो. वालेस जंक्शना कडेन ही गळटी आशिल्ल्याचें मुखार आयलें. पायपलायन दुरुस्तीचें काम सध्या हातांत घेतलां. ह्या दुरुस्तेक आनीक 2 दीस लागतले अशें अधिकाऱ्यांनी कळीत केलां. सनबर्न महोत्सव अंदूच्या वर्सा 28 ते 30 डिसेंबर मेरेन जातलो.
तशेंच रातच्या 10 वरां मेरेन संगीत वाजोवपाक म्युझिक वाजोवपाक मेकळीक आसा. 31 डिसेंबरा खातीर बूक केल्ल्यो सनबर्नाच्यो तिकेट्यो ज्यो आसा तेंचे पयशे जे आसा ते परत करतले अशी म्हायती सनबर्नाचे आयोजक हरिंदर सिंग हाणें दिल्या. 28 ते 30 मजगतीं सनबर्न जाल्ल्या कारणात 31 तारखेक मेरेन जो सनबर्न आशिल्लो तो एक दीस कट केल्ल्या कारणात 31 डिसेंबराक ज्या लोकांनी ह्यो तिकेट्यो बूक केल्ल्यो आसा त्यो सनबर्नाच्या तिकेटांचे जे पयशे आसा ते परत करतले अशें म्हायती सनबर्नाचे आयोजकान म्हणजेच सनबर्नाचे आयोजक हरिंदर सिंग हाणें दिलेली आसा. सनबर्नाक जी परवानगी दिला ती 28 ते 30 डिसेंबर मेरेन दिला. तशेंच सनबर्नाक रातच्या 10 मेरेनूच म्युझिक वाजोवपाक मेळटलें. सनबर्नाच्या आयोजकांच्या तालाचेर सरकार नाचचो ना अशें तशेंच अशें मंत्र्यान रोहन खंवटेन कळीत केला. नेम पाळून सनबर्न महोत्सवाचें आयोजन करचें पडटलें अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलां. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक